प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्वोर वोड 42 ते 44 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 42 to 46. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फारिजेवानो कोटा कोटा तुमचे हरते लाव कोडीपात आनी सगळे तरेच्यो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण न्यायानीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे की तुमी पाळूंक जाय आसले आनी ते चुकोवचे न्हय आसले. फारिजेवानो कोटा कोटा तुमचे देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तित्यार सालाम तुमकां जबरूच रुजतात. तुमचे कोटा दिश्टी पडनात आनी लोक नोकळो जावन तांचेर चलतात तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका प्रतिपालून म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकां अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रांनो तुमचें कोटा कोटा सोंसूंक जायना तसली वची तुमी मनशाक व्हरूंक लायतात, पूण त्या वजांक एक बोट पर्यंत तुमी लायतशे नात. प्रितीच्या बाबणीनं आयज आमी आयकलां जेजू कशे भाशेन फारिजियांक आनी धर्मशास्त्रांक कोडू उतरां उलयता आनी कितें म्हणटा, फारिजियांनो कोटा कोटा तुमचें, धर्मशास्त्रांनो कोटा कोटा तुमचें. बाबणीनो ही कोडू उतरां कित्याक गाय जेजू फारिजियांक आनी धर्मशास्त्रांक घालतालो. बाबणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, एक म्हणटात ते भाशेन फारिजियो आनी धर्मशास्त्री त्या धर्माचे लिडर आसले आनी तांची जबाबदारी आसली की लोकांक देवाचें उतर शिकोवपाक, मोगान चलपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना कोण देवाचें उतर शिकता, कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचो मोग तांचे भितर देव ओतयता. म्हणजे तांकां देवाची ह्या उतराची सजमणी बरी आहा, देव कितलो मोगाळ आहा ती सजमणी आहा, आनी तेजे वरवीं ती आतां तो मोग दुसऱ्यांक शिकयतात, दुसऱ्यांक दाखयतात, कोन्यांनी, उतरांनी. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो आनी तो पळयतालो की फारिजियो आनी धर्मशास्त्री देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात, कायद्या प्रमाणे काम करिनात, फकत दुसऱ्यांचेर कायदो घालतात, दुसऱ्यांक कायद्या प्रमाणे चलोवंक लायतात, पूण आपुणूच कसलोच आदार दिना. जेजू म्हणटा, कोटा कोटा तुमचें फारिजियांनो, कोटा कोटा तुमचें धर्मशास्त्रांनो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो ह्या फारिजियांक इतली कोडू उतरां उलयता, एक धर्मशास्त्री येता जेजू कडेन आनी म्हणटा, गुरुजी, अशें उलयत तूं आमकांय अपमान करताय. पळय भाव भयणीनो, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, धर्मशास्त्रांनो, तुमचेंय कोटा कोटा सोंसूंक जायना तसलीं ओजीं तुमी मनशाक व्हरूंक लायतात, पूण त्या ओज्याक एक बोट पर्यंत तुमी लायशात शें ना. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आयकता, आमी कित्याक गाय आयकता? फकत आमी आयकपाक की जेजू कशे भाशेन फारिजियो आनी धर्मशास्त्रांक अशीं कोडून उलयता, वो आयज आमकां तींच उतरां आमकांय उलयता. भाव भयणीनो, कित्याक आमकां उलयतलो जेजू अशीं उतरां? कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेन्ना धर्म कोत्ता, आमी समजना की आमी जें कोत्ता तें इगोर्जेन वचोन मागणें करून, तेज करून, सगळें जें देवस्थान उपास करून, दुसऱ्यांक दुर्बांक पयशे दिवन आमी जें कोत्ता, आमी समजता की हे सगळ्या कोन्या वरवीं आमी खरें बरे क्रिस्तांव म्हणून. आमी समजता की देव आमचो इतलो मोग कोत्ता म्हणून. आमी समजता की आमच्या कोन्या वरवीं देव आमकां इनाम दितलो म्हणून. आनी हें चिंतप आसलें धर्मशास्त्राचें, हें चिंतप आसलें फारिजियोचें, हें चिंतप आसलें त्या धर्माच्या लिडराचेर 2000 वर्सां पयलीं
आयज भाव भयणीनो तेंच चिंतप आयज आमच्या इग्रोज मातीन आसा. कित्याक आमी समजता आमच्या कोन्या वरवीं देव आमकां इनाम दितलो ना भाव भयणीनो. आमकां इनाम देव दितलो जेन्ना आमी जे जेजून केलां ताजेर आमी बावर दवरतले. आयज भाव भयणीनो आमच्या कोन्या वरवीं आमचें तारण जायना. आमच्या कोन्या वरवीं आमचें साल्वासांव जायना. आमच्या कोन्या वरवीं देव आमकां बेसावनी बोलिना. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता जे जेजून केलां खुर्सार तेन्नाच की आमकां देवाचो मोग मेळटा. त्या वेळार देव आपलो मोग त्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर ओतयता आनी जो मोग तो आमचे भितर ओतयता तोच मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, आमच्या पेल्याक दिवंक जाता, आमच्या दुस्मनांक पासून दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या फारिझेवा भाशेन आनी धर्मशास्त्रा भाशेन चिंतता की आमच्या कोन्या वरवीं आमच्या बरेपणा कामा वरवीं आमकां देव बेसावनी बोता, आमी आमकांच फटयता. आमी समजता की आमच्या कोन्या वरवीं देव आमकां सगळें बरें करता. ना भाव भयणीनो, जें जेजून केलां आमचे पासून खुर्सार ताजेर आमी बावर दवरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर केलां तें बावर दवरता आमी ताच्या उतराचेर बावर दवरता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान देव आमकां सगळें ताजें दिता. आपलो पवित्र आत्मो दिता, आपली जाणवाय दिता, आपलें बरेपण दिता. आनी जें बरेपण आमी आपणायता पवित्र आत्म्या उदेशी तेंच बरेपण आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तेन्ना की आमी खरेपणी क्रिस्ताचे पाटलादार कळे, जेजूचे शीस कळे ह्या संवसारान आमच्यान चलूंक जाता. आनी खरेपणी हो मोग जो आमी आपणायला तोच मोग आमच्यान दुसऱ्यांक जाता. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शेवटच्या मनाच्या आमी नियाळ करता जे भाशेन जेजून फारिझेवांक आनी ह्या धर्मशास्त्रांक कोडी उतरां उलयलीं आमकां कोडी उतरां उलोवंक नाका. पूण आमकां जाय जेजूची मोगाळ उतरां आनी ती मोगाळ उतरां बरें आमकां देवाचें मेळपाक आयज आमी जेजूचेर बावर दवरया, ताच्या उतराचेर बावर दवरया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें जिवीत आमी सारूया आनी खरें जो देवाचो मोग आमचे भितर ओतयला तो आमच्या पेल्याक दिवपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.